केरिया खांडेपार हांगा उदकाची पायपलायन व्हांवून गेल्ल्यान तिसवाडी तालुका तशेंच सरभोंवतणी वाठारांतल्या लोकांचे उदका खातीर हाल जाले। सुमार 8 दिसांनी तिसवाडीन उदक पावले, मात सांताक्रूज मतदारसंघातल्या कांय वाठारांतल्या लोकांक उदक पावलेंच ना। महामार्ग रुंद करपाचें काम चालू आशिल्ल्यान काम करपी कंत्राटदाराच्या निश्काळजीपणाक लागून तशेंच संबंदीत खात्यान सारकें नियोजन केल्लें नाशिल्ल्यान बांबोळे सांताक्रूज तिठ्यार पायपलायन फुटिल्ल्यान सांताक्रूजच्या लोकांक उदका खातीर आनीक 2 दीस वाट पळोवची पडली। बेरेस्तारच्यान ही पायपलायन सारकी करपाचें काम चालू आसा। शुक्रारा सांजे म्हळ्यार सांताक्रूजकारांक उदक मेळटलें अशें थळावो आमदार टोनी फर्नांडिसान सांगलें। राती कॉन्क्रिटींग फोडटाले ते आनी तेणें आयज कॉन्क्रिटींग फोडून वयल्यान घालना ते पायपलायन सारकी क्लियर जाल्यान जॉयंट सुटला तो गमले। पूण आतां हांव तेंच्या सुपरवायझरा कडेन उलयतालो की इट वील रीस्टेट बाय इवनिंग म्हटलां तेणें, बट म्हाज्या हिसपान तरी पूण म्हाज्या म्हणून आतां उदीक मिडनायट तरी येतलें म्हणून ज्या थोड्या कुडक्याक उरलां पळय थिंगा। आयज इवनिंग म्हळ्यार रिस्टोर जातलें अशें इन्शुरन्स दिला तेणें, कित्याक लागून घोडे थिंगा जॉयंटींग कोत्ता येना, पायपलायन पायप कुशीन चल्ला सारकें। मोर एक्सकवेशन मायट बी रिक्वायर्ड टू पायपलायन टू गेट अ पायप इन प्लेस, ताका लागून this is not a big pipeline. It will within 1 or 2 hours the pipe can fill and water can be delivered to the people. सारकी इफेक्टिव म्हणटा ती आज सांताक्रूज, मागीर सम पार्ट्स ऑफ काबेसा, कँक्रे स्टेट, पयलें व्हडलें म्हणटा तें गोवा मेडिकल कॉलेज आनी बांबोली विलेज। म्हाजें कितें जालां, आमकां लोकांक उदीक नासलेल्या कारणान हें चड हें जालें। 13 फावटी पायप फुटप म्हणजे फकाणाचें न्हू तें। हांवें पयलेंच सांगलां, इट इज अ फेलियर ऑफ दीस कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून। स्वताच युटिलिटी सर्वीस म्हणटा ती पयली करपाक जाय आनी पायपलायन तेणी आयज टीम हाडल्या आनी फाल्यांच्यान ले करपाक कॉमेस करता हांवें तें। कित्याक लागून काल आमी खूब दबाव हाडलो तेंचेर, कित्याक लोकांची म्हणटा ती सर्वीस म्हणटा ती आमच्यांनी हाडूंक जायना। आनी वॉट एवर पीपल सेज वी कॅनॉट ऑब्जेक्ट देम, पीपल आर रायट। आयज जे लोकांक दुखलां ते आमचो कायदो आमचो ऑथॉरिटी मदें फुडें घालपाचो आनी काम करून घेवपाचें। ना, ही पायपलायन इन्ना चलत ना। नॅशनल हायवेचे रुल्स आहा, अंडरपासा पोंदाक कितेंच आसपाक जायना। रादर इवन ए स्मॉल किओस्क, नॉट ए पायपलायन, नथींग। जेन्ना हायवे नॅशनल हायवे 70 तेजे प्रॉपर्टीन पोंदाक कांयच आसपाक जायना एज पर देअर नॉर्म्स, तेन्ना ते सगळें भायर घालता। ते भायर घालपाचो तेंचो कायदो आहा। आनी तो सुपरवायझर काल तेंचो कोण लायसन ऑफिसर सांगता, काल उट शूट काडून इंजिनियराचेर घालता आमच्या की PCAचो गुन्या हो गुन्या। जेन्ना हांव ताका सांग सोदतां, तुका जेन्ना कॉन्ट्रॅक्ट दिलो तुज्या स्कोप ऑफ वर्कान आहा, इट इज युअर ड्युटी टू मेंटेन ईच एंड एवरीथींग। National Highway is the only supervision authority and has them. National Authority, where they have wrote quality control, they wrote time to time. But only thing is they have been incompetent to complete this line. If line जरी तर कंप्लीट झालेली जाय जाल्यार अशें जावपाक लोकांक आमचे त्रास जावचे ना।